येता ते सिजनात शेकवाल्याक CCTV बसोवचेच पडटले। शेकातलो सुको ओलो कोयर वेगवेगळो करून दिवचो पडटलो। ही गजाल मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पष्ट केल्या। गोंयच्यो दर्यावेळो नितळ करपाची येवजण मिरामार दर्यावेळ सुरू केल्या उपरांत तो मिडियाकडे उलयलो। मोटरसायकलीवेल्या दोगांकय हेल्मेट सक्ती पयल्या टप्प्यांत फक्त हायवेचेर लागू जातली। पणजे शारांतल्या पे पार्किंगाचे कोफुसांव सोडोवंक फुडल्या सप्तकांत बसका जातली। ह्योय जापो ताणें मिडियाच्या प्रश्नाक दिल्यात। गोंयांतल्यो दर्यावेळो नितळ करपाचें काम सोमारा मिरामार चालू जालें। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ह्या कार्यावळीची सुरवात केली। ह्या कामा खातीर सरकारान 14 कोटी 56 लाख मोडून 2 कंपन्यांक काम दिलां। उत्तर गोंया खातीर वेगळी आनी दक्षिण गोंया खातीर वेगळी एजन्सी नेमल्या। फुडल्या हंगामात शेक्सांनी CCTV बसोवचे पडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। State meetings will be held where reports will be obtained and त्या रिपोर्टाचेर कॉन्ट्रॅक्टराक ग्रेडिंग केलो वचलो। लीक बीच असले जाल्यार म्हाका दिसता चड 5% टुरिजम वाडलो जाल्यार इट विल रिकवर द कॉस्ट। मोटरसायकलीचेर दोगांकूय हेल्मेट सक्तीचे करपाच्या निर्णया विशीं विचारलें तेन्ना सध्या तरी महामार्गाचेर हेल्मेटची सक्ती करतले अशें स्पश्टीकरण पर्रीकारान केलें। Once the law says you have to wear the helmet, helmet is compulsory. Now implementation चे enforcement जे आहे by fining, by catching the person can be done on highways where there is lot of doubt की आम्ही कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करप कोणाक त्रास करनासतना ते आम्ही जाणा कितें आता इतले हेल्मेट घालपाक। खरो प्रश्न फक्त एक पायलटांचो आहा तो हांव समजूंक शकता। फाटल्यान बसणाऱ्या मनशाक ते दुसऱ्याचे हेल्मेट घालून तकले खाज येवन खरड जावंक शकता। त्यामुळे हायवेचेर एनफोर्समेंटाचे पयली राउंडाक घेतले वतले। बाकीचे कडेन केन्ना एनफोर्समेंट करपाचे ते मागीर पळोवया। पणजेतलो पे पार्किंगचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर फुडल्या सप्तकांत सरकारान बसका आपयल्या। डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन has issued direction not to take up that issue in the next meeting. We will call Panaji Corporation Mayor everyone next week. We'll discuss with them the modalities of implementation and ask them to implement it on 1 or 2 streets for the first 1 or 2 months. Get the experience and then extend it further. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। म्हापशेच्या रस्त्याकडेच्या गाडेकारांक पयल्या मजल्यार धाडपाचो सल्लागाराचो प्रस्ताव पालिकेन भायर मारलो। गाडेकारांक सध्या रस्त्यार धंदो करूंक मेळटलो म्हण नगराध्यक्ष सांगता। म्हापशा मार्केटा खातीर मास्टर प्लानाचेर पालिकेची खासा बसका जाली। कांय बाजारकारांक मास्टर प्लाना विशीं दुबाव आशिल्ल्यान सगळ्याक विश्वासांत घेवनच निर्णय घेवचो म्हण पालिकेन थारायला। बसकेंतल्यो सुचोवण्यो सल्लागारा मेरेन पावोवन मागीरच कितें तें पालिका थारायतली। म्हापशे बाजाराच्या नियोजित मास्टर प्लानांतले बदलाचेर सुचोवण्यो सल्लागारा मेरेन पावोवपाचे सोमारच्या बसकेन थारला। गाडेकारांक आसा तेच सुवातेर दवरतले आनी फुलकारांक विश्वासान घेवनच फुडें वतले म्हूण नगराध्यक्षान उलोवन दाखयला। जेन्ना फायनली आमचो कावन्सील तो ओके करतलो म्हणजे आज ते मॉडिफिकेशन केल्या त्या प्रमाणे इट्स एज गूड एज मॉडिफायड फक्त त्या प्रमाणे ते कन्सल्टंटान त्यो करेक्शन्स किंवा मॉडिफिकेशन्स करून कावन्सिलाक दाखोवन त्या प्रमाणे आमी तो सुडाक धाडपाक जाय। सो डेली वेंडर्स आमी 2 rows ऑफ शॉप्सच्या वयर ताणें जे सजेशन केल्लें इन द मास्टर प्लॅन दॅट वी हॅव नॉट एक्सेप्टेड। सो डेली वेंडर्स वील रायट नाव रिमेन वेर दे आर ऑन द स्ट्रीट्स। ही फ्लावर मार्केटच्या बाबतीन लोकांक विश्वासान घेवपाचें ते स्टेक होल्डर्स जे भितून बिझनेस करता तेंच्या कडेन एक इंटरॅक्शन घेवपाचें त्या बेजिसचेरूच फुडें वचपाचें। सल्लागारान मास्टर प्लानांत बदल केल्या उपरांत तो पालिके कडेन मान्यताय घेतलो। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। पर्यटन मंत्री परसेप्ट कंपनीक फुडें काडून मिडिया आनी विरोधकांचो आवाज चिड्डुपाचो यत्न करता असो आरोप एनसीपीचो मुखेल म्हणयारो ट्रॉझन डी मेलोन केला। पर्यटन मंत्र्याचेर पेंट हाऊस प्रॉपर्टी आनी जमीन गैरवेव्हार प्रकरणात ट्रॉझनान 1 सप्टेंबरात हायकोर्टात याचिका घाल्ली। त्या उपरांत अचानक 6 सप्टेंबराक सनबर्नवाले परसेप्ट कंपनीन खंय ट्रॉझना आड मानहानीचो दावो केला। हो योगायोग आसूंक शकना। पर्यटन मंत्री विरोधकांचो आवाज चिड्डुपाक सोदता म्हण ट्रॉझनाचो दावो। I have filed a writ petition in the Bombay bench of the High Court against Dilip Parulekar, against his brother Pramod Parulekar for usurping land, and this writ petition came up on the 1st of September when notices were issued, and the notice served by the lawyer of Precept is dated 6 September 2014
Are these coincidences? After my writ petition has come up? So what is exactly happening here? Muzzling my voice is okay, but implicating the press and trying to muzzle the press too? Whether they are backdoor tactics of the tourism minister to muzzle the media and my voice. Because he's directly connected to it. Again I'm questioning. He's directly connected to it. The whole press conference is taken against him. He's silent. He has never ever come to the press and denied it. Why does he not open himself for an investigation of the valuation of the penthouse? उल्हास फळदेसायाच्या गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या अध्यक्षपदाचेर संकट आयला. बँकेच्या अध्यक्षाचेर घाल्ल्या अविश्वास थारावाचेर केंद्रीय सहकार निबंधकान बँकेच्या संचालक मंडळाची बसका आपोवची म्हण हायकोर्टान आदेश दिला. कोर्टान निबंधकांक त्या खातीर 2 सप्तकांचो वेळ दिला. प्रकरण मिटा मेरेन बँकेच्या अध्यक्षान कसलोच अर्थीक वा धोरणात्मक निर्णय घेवचो न्हय म्हण हायकोर्टान आदेश दिला. बँक बहुराज्यीय आसली तरी अविश्वास थाराव हाडूं येता म्हण हायकोर्टान स्पश्ट केला. घेऊया एक विराम.